प्रितीच्या भावान भयणो, अशेंच एक राजाचो अधिकारूय एक जाणटो जावन तो मरणाचे देगेर पावलोलो. आनी हे अधिकाऱ्यान ह्या राजाची ताका जायती आदार दिल्लो, ताचे राजकारण्यांत जायतो आदार दिल्लो. आनी आतां हो जाणटो जावन हो अधिकारी मरणाचे देगेर पावला आनी हो राजा त्या अधिकाऱ्याक भेटूंक वता. आनी भेटूंक येता तेन्ना ताका दिनवासता, कित्याक ताणें ताच्या राजांत ताका एडवायस दिवंक, ताका कितेंच ताचे राजकारण्यांत काम करूंक आदार दिला म्हणून. आनी हो राजा ताच्या अधिकाऱ्या लागीं तो ताचे खाटीर आसतना अधिकाऱ्या लागीं म्हणटा की म्हाका जायतो दूख भोगतात तुका आतां हे परिस्थितीन पळोवन, पूण तुका कितेंय जाय जाल्यार तुवें म्हजे लागीं मागशीं येता. निमाणें कितें तरी जाय जाल्यार हांव तुका तें दितलो. आनी हो अधिकारी ह्या राजा लागीं दुका बरी जावन म्हणटा, ओय दुनिया, म्हाका फकत एकूच जाय, तें म्हणल्यार आनीक एक दीस म्हाका जिवंक दिता जाल्यार म्हाका तेंच जाय. आनी हें आयकून राजा दुखाबरी जाता आनी म्हणटा, म्हज्या इश्टा, तुवें म्हाका जायतो आदार दिलोय आनी म्हज्यान तुका जायतें दिवंक जाता, पूण हें जें तूं कितें मागता तें म्हज्यान दिवंक जायना. तें फकत आमच्या सर्गींच्या बापान, आमचो जो सर्गींचो राजा आसा ताणें तुका दिवंक जाता. आनी हें आयकून मोगाच्या भावान भयणो, अधिकारी म्हणटा, तशें जाल्यार हांवें म्हजें आख्खें जिवीत खोऱ्या राजाक आदार करचें, खोऱ्या राजाचे सेवेक लावचें, तें हांवें सगळेंच ओगडायलें. आयज हेंच मोगाच्या भावान भयणो, हे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. जेजू म्हणटा आमकां जो कोण देवाचेर स्वत मानता, देवाचेर विश्वास दवरता, ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. आमी जायते फावटी आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूचेर लायलोलें आसा, संवसारीक वस्तूचेर आदारून दवरलेलें आसा. आनी तें खरें, तें आमकां देवान दिलां सगळें देवाच्याच वाडान चलूंक. पूण जाता ते भाशेन जेजू म्हणटा आमी आमचें जिवीत आख्खें जेजूचेर, देवाचेर, खऱ्या देवाचेर आमी ठेवंक गरजेचें. आनी हेंच केलें जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो, देव आमकां सगळें आमच्या जिवितांत तो आमचें मार्गदर्शन दितलो, तो आमकां आमच्या खऱ्या वाटान चलयतलो. आनी हें आमी पळयत जाल्यार पयले वचपान आमकां दिसून येता, फिलिपाची काणी आमी आयकल्या, फिलिपाचो ती परिस्थिती आयकल्या. त्या इथिओपियाकाराक तो भेट्टा. आमी पळयत जाल्यार फिलीप जेजू लागीं आसतना, जेजू सांगाता आसतना तांकां जेजूची सगळीं मिलाग्री कार्य करता ती मानूंक मातशें अवघड जातालें. पूण आतां पुनून जिवन जाल्या उपरांत ताणें जेजूक जेन्ना अनुभवल्लो आसा, तो खरो राजाक ताणें अनुभवल्लो आसा, तोच तो परगटूंक मुखार वता. आयज जेजू म्हणटा तोच जावन आसा, आपुणूच जावन आसा खरो जिविताचो उंडो. आनी आमी सदांच मिसाकूं येतात आनी आमी प्रश्न करूंक गरजेचो, आमी हो जो उंडो आमी शिंवतात तो खरो काय, आमी तो बिस्तो शेवूंक जाय म्हूण शिंवतात काय, हें आमी प्रश्न करूंक गरजेचें. हांव हें सांगता कित्याक म्हज्या भावान भयणो, कित्याक होच जो उंडो, ही जी आमी दिसान दीस आमी हें मीस संभरमतात, तें आमकां आमच्या धर्म वरवींच आमकां मेळ्ळलें आसा. आनी हेंच करून फिलिपान त्याच दिसा जेजूचो उंडो काडलेलो आसलो, जेजूचें मीस संभरमलेलें आसलें. आनी त्याच घोटायेन तो देवाचें उतर आयकता आनी देव ताका त्या इथिओपियाकार अधिकाऱ्या लागीं व्हरता. आनी तो इथिओपियाकारचें जिवीत बदलता आनी तो जेजूचो शिश्य जाता. तो त्याच घडये आपणाक बावतीज दिवंक तो फिलिपा लागीं विचारता. आमी मोगाच्या भावान भयणो, ह्या आयच्या दिसाचे वचपाचें नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमकां हें बळ आनी शक्ती दिवं म्हूण देवाचेर कर विश्वास दवरूंक, देवाचेरच आमचो आख्खें ध्यान मन घालूंक, ताकाच पयलो जागो दिवंक. आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना ज्यो परिस्थिती येतात त्यो आमकां, जेन्ना आमी देवाचेर विश्वास ठेवतात तेन्ना त्यो आमकां फुडो करूंक देव आदार दिता.
आनी जेन्ना जेजू म्हणटा आपूण जावन आसा जेजूताचो खरो उंडो आमी हे आयज मिसाच्या ह्या बलिदाना वांटो घेता आसतना आमी होच प्रश्न आमकां करुया. दिसान दीस आमी जेजूचो उंडो जेजूची मास आमी खातात. आमी हें खातात तें घेतात शेवतात आसतना खऱ्यांनीच भावार्थान शेवतात काय वो आमी तें बिस्तेंच एक सिंबल कशें घेतात काय हें आमी नियाळुया आनी प्रश्न करुया. आमी तरी जेजूक आमी खऱ्या भावार्थान घेयनात जाल्यार देवा लागीं तीच कृपा आमी मागुया.